सध्या गोंयांत लॉकडावन आसा. सरकार आपल्या परीन गोंयच्या जनतेक सुविधा दिवपाचो यत्न करता. जीवनावश्यक सेवा चालू दवरल्या. सरकारी कर्मचारी काम करतात, पण खऱ्यांनीच लोकांक सुविधा मेळटा? बेती हांगाच्या रामनगर वाड्यावेल्या लोकांक सदांच उदका पुरवण सारकी जायना. सामक्या अनियमीत रितीन ती चालू आसता. उदक म्हळ्यार जीवन म्हणटात. उदका शिवाय कांयच चलना. हेंच उदक गेले 8-10 दीस रामनगर वाठाराक येना. लोकांनी खात्या कडेन तक्रारी केल्यात. ह्या वाठारांत 18 मीटर लांबायेची एक पायपलायन ब्लॉक जाल्या. हांगा रावपी लोकांनी ती आपूण घालता म्हूण सांगूनही खात्यां आयकना आनी आपुणूय घालिना. ह्या लॉकडावन काळांत पळयात लोक कशें उदक एकठायतात. शेजाऱ्याची बांयक पंप लावन तें उदक भरतात. ह्या वाठारांत कांय जाग्याचेर गटाराचें उदक पिवपाच्या उदकांत शिरपता. हें भलायकेक धोक्याचें. हें खात्याच्या लक्षांत हाडून दिवनय खातें हाचे कडेन लक्ष दिना अशें दिसून आयलां. लॉकडाऊनच्या काळात सोशल डिस्टन्सिंगाची अशे तरेन वाट लागता. सरकार रामनगरच्या लोकांच्या उदका पुरवणीचेर लक्ष दितली आनी दिलें जाल्यार केन्ना दितली अशें लोक विचारतात.